गोविंदारे गोपाळ जल्लोष आणि संगीताच्या तालाचेर गोंयभर व्हळा उमेदीन दहीहंडी मनयली। चलयो आणि चल्यामदी दहीहंडी फोडपा खातीर चडाओड लागिल्ली। विद्यार्थी आणि शिक्षकां वांगडा शेकड्यांनी पालकांनी दहीहंडीची मजा लुटली। विसवा उपरांत मुसळधार पडिल्ल्या पावसान शिवोले रायवाडो हांगा एका जाणट्या बायलेचें घर कोसळ्ळें। घोव पेड्ड्यार जाल्ल्याक ती एकलीच घरांत रावताली। जाणटेले घर बांदपाक शक्य नाशिल्ल्यान थळावे पंचायतीन तिका मदतीचो हात दिला। चोपडे जमीन रुपांतराचो विषय घेऊन थळाव्यांनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरांची भेट घेतली। नो डेव्हलपमेंट झोनात चोपड्यात 4 लाख चौखण मीटर जमीन रुपांतर जाल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला। फुडाराक हे वाठारांत लाखांनी भायल्या लोकांची लोकवस्ती निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। लोकांचे गाराणे आयकून आमदार जीत आरोलकारान हो विषय सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां। फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी झाडांची पडझड तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। हाका लागून लोकांक व्हड प्रमाणांत लुकसाणाक तोंड दिवचें पडलां। सांगे तालुक्यांत अशी 65 प्रकरणां नोंद जाल्यात। आतापर्यंत 47 दावे मंजूर जाल्ल्याचे सांगेचे मामलेदार सिद्धार्थ प्रभू हांणी सांगलें। दिवचल साखळे रस्त्यावयल्या कारापूर वाठारांत जाल्ल्या एका भिरांकू अपघातांत कार दरीत कोसळ्ळी। नशीब बरें म्हणून ह्या अपघातांत 3 तरणाटे सुरक्षीत वाटावले। गोंय सरकारान नितळ गोंय नितळ बाय
ह्या योजनेअंतर्गत अर्ज मागलेल्या ज्या शेतकारांक वा जांगेर बांयो आसात तांकां बांयचे नूतनीकरण वा बांय नितळ करपा खातीर सरकारा वतीन 50,000 रुपया अनुदान दितले. मात त्या बांयची नोंदणी उदका स्रोत खात्या कडेन केल्ली आसपाक जाय. ह्या विशींची अदीक म्हायती उदका स्रोत खात्याच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसतली. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक सामाजिक वावुरपी मराठी भास आणि संस्कृतायेचे समर्थक भैया देसाय हे संवसाराक अंतरले. तांच्या इत्से प्रमाण तांची कूड जीएमसीत दान केल्या. मान्सून हंगाम सुरू जाल्ल्या घसघशांनी रकपी पावसान फाटल्या 2 सप्तकांत कांय सोयीसो घेतिल्लो. पूण खुबशा राज्यांनी पावसाचो नेट चालूच आसा. देशांतल्या मध्य आनी पश्चिम वाठारांत घोग्यांनी पावस आनी हुंवाराक लागून परिस्थिती गंभीर जाल्या. गुजरातांत फाटल्या 2 दिसां सावन पडपी घोग्यांनी पावसाक लागून अहमदाबादा सयत जायत्या जिल्ल्यांनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. 27 ऑगस्टाक दिल्ली एनसीआरांत पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मंगळारा वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें वचपाची शक्यताय आसा अशी माहिती भारतीय हवामान विभागान दिल्या. हवामान खात्यान गोंयांत 27 ऑगस्ट 31 ऑगस्ट मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. पद्म पुरस्कार 2025 खातीर नामांकनां धाडपा खातीर 15 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या. इत्सुकांनी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in भेट दिवन आपली नामांकनां दाखल करची. पद्म पुरस्कार हो राष्ट्राचो एक उंचेलो नागरी भोवमान. हो पुरस्कार 3 विभागांनी दितात. पद्मविभूषण हो पुरस्कार विशिष्ट सेवे खातीर दितात, तर पद्मभूषण हो उच्च दर्जाच्या विशिष्ट सेवे खातीर आनी खंयच्याय कार्यक्षेत्रांतल्या विशिष्ट सेवे खातीर पद्मश्री हो पुरस्कार भेटयतात. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या आदल्या दिसाक हो पुरस्कार जाहीर करतात. आयसीसीच्या बायलां क्रिकेटीच्या T20 सर्तीक 4 ऑक्टोबरा सावन दुबयत सुरवात जातली. भारताची बायलां क्रिकेट पंगड आपली पहिली मॅच न्यूझीलंडा आड खेळटली. त्या उपरांत 6 ऑक्टोबराक पाकिस्ताना आड तर 9 ऑक्टोबराक श्रीलंके आड मॅच आसतली. मात भारतीय बायलांचो पंगड ह्या सर्तींतली निमणी म्हत्वाची मॅच 13 ऑक्टोबराक ऑस्ट्रेलिया आड खेळटली. अनुच्या पंगडात हरमनप्रीत कौर ही पंगडाची कॅप्टन आसतली, तर ह्या पंगडात स्मृती मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, जेमिमा रॉड्रिगीस, रिचा घोष, यस्तिका भाटिया, पूजा वस्त्रकार, रेणुका सिंग ठाकूर, आशा सोबना, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, संजना संजीवन आणि श्रेयांका पाटील या खेळगड्यांचो आस्पाव केल्लो आसा.
पश्चिम बंगाल सारखिल्या प्रकाराचेर आळाबंद घालपा खातीर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट कायद्यात दुरुस्ती करतले. 15 सप्टेंबरा पयलीं अध्यादेश काडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पश्चिम बंगालांतल्या प्रकरणाची दखल घेवन गृह खाते सगळ्या पुलिसां मदीं जागृताय घडोवन हाडटले अशें तांचें म्हणणें. फिरंगेमाट गोवा वेल्ला घर फोडपाच्या प्रकरणात आक्षी पोलिसांनी बांगलादेशाच्या रुस्तम उर्फ सुहाग हक आणि अस्तंत बंगालच्या मिजानुर हुसेन मुल्ला हांकां मंगळारा अटक केली. ह्या विशींचो फुडलो तपास आक्षी पोलीस करतात. हडफणे आणि धुळेर म्हापशेच्या स्कुलांनी चोरी करपी 6 जाणांच्या टोळयेक हणजूण पुलिशेन अटक केली. हे सगळे चोर 18 ते 20 वर्सांचे आसात. पुलिसांनी तांच्या कडल्यान चोरयेचें सामान जप्त केलां. 15 दिसां पयलीं ह्या दोनूय स्कुलांनी चोरी जाल्ली. अन्न आणि वखद प्रशासनान करासवाड्यार धाड घालून सुमार 1 लाखांची फरसाण जप्त केली. योग्य परवानो आणि नितळसाण दवरिनासतना फरसाण तयार करताले देखून प्रशासनान ही कारवाय केली. तांच्यांनी तयार केल्ल्यो खावपाच्यो वस्तू जप्त केल्यात. ग्रीन प्रकल्पाक लागून सैमाचें लुकसाण जायना, ताका लागून काणकोणकारांनी ग्रीन प्रकल्पाक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. काणकोणच्या रवींद्र भवनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लता मंगेशकर कलांगण अशें नांव दिलां.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे बरोबर टॅक्सी चालकांची सोमारा बसका जाली। हे बसके वेळार टॅक्सीकारांच्यो 5 मागण्यो मान्य जाल्यो, मात मान्य जाल्ल्यो मागण्यो जो मेरेन लिखीत मेळना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें म्हणून टॅक्सीकार ठाम आसात। रेंट अ कॅब टॅक्सीकारांनी आपल्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन येरादारी खात्याच्या सहाय्यक संचालकाची भेट घेतली। दुसरे वटेन बाणावलेचे टॅक्सीकार गोवा मायल्साचो मुद्दो घेवन आमदार वेंचीक मेळ्ळे। ट्रॅफिक रिस्पॉन्स अँड कंजेशन कंट्रोल सेंटराचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मंगळारा उक्तावण जालें। ह्या ट्रॅक सिस्टमा वरवीं राज्यांतली येरादारीची कोयणी तशेंच वाडपी अपघातांचेर नियंत्रण येतलें म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी म्हायती दिली। तशेंच सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांची मजत घेवन येरादारी नेमांची जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। WHOन मंकीपॉक्साच्या व्हायरसाक लागून संवसारीक मळार भलायकी खातीरची दुसरी भौशीक आणीबाणी जाहीर केल्या। मंकीपॉक्स व्हायरसाचो नवो प्रकार चड संसर्गजन्य आशिल्ल्याचें मानतात, कारण आफ्रिकेन ह्या व्हायरसाच्या दुयेंत्यांक मरण येवपाच्या आंकड्यांत वाड जायत आसा। भारतात अजून मेरेन ह्या व्हायरसाची एकूय केस नोंद जावंक ना, तरी लेगीत भारतान स्वताचे RT-PCR चाचणी किट तयार केल्ले आसा। मंकीपॉक्स सारखे दुयेंसा आड झुजपा खातीर भारतान उखलिल्लें एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा। टेलिग्राम हे भारतातले एक लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप। हे ॲप वापरप्यांचो आंकडो खूब व्हड आसा, मात आतां टेलिग्राम ॲपाचेर भारतात बंदी घालपाची शक्यताय आसा। सध्या टेलिग्राम ॲपाचेर वेगवेगळे आरोप जाले। तशेंच फाटल्या तेंपार नीट पेपर लीक जाल्ल्यान ह्या ॲपाचो तातूंत आस्पाव आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। तशेंच टेलिग्रामाचेर खंडणी, जुगार सारखे गुन्हेगारी वावराक चालना दिवपाचो आरोप आसा। देखून आतां केंद्र सरकारान टेलिग्रामाची चवकशी सुरू केल्या। फ्रांसाच्या पॅरिस एअरपोर्टावेल्यान टेलिग्रामचे संस्थापक आणि CEO पावेल ड्युरो हांकां अटक जाल्ली आसा। तांचेर मनी लॉन्ड्रिंग आनी घोळे वखदांचे तस्करे खातीर टेलिग्रामाचो वापर केल्ल्याचो आरोप आसा।
बाणवलेचे आदले आमदार आणि गोयचे आदले खेळामंत्री फ्रान्सिस मॉन्क्रूज मंगळारात संवसाराक अंतरले. आदले खेळामंत्री फ्रान्सिस मॉन्क्रूजान तांच्या कार्यकाळात फातोडेच्या नेहरू स्टेडियमाचे काम पुराय केले. ते संवसाराक अंतरिल्ल्यान बाणवलेचो आमदार वेन्सी विएगस आणि तृणमूल काँग्रेसीचो आदलो फुडारी लुइजिन फालेरो हांणी दुख्ख उक्तायले. काळशिरेक कोवळे उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान 2 घरांचेर तशेंच 2 खोपींचेर आंब्याचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, पूण सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी गड्डूक थार येवन झाडां कुशीक काडले आनी सुवात वेगळी केली. पावसाक आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून केपें आमावलीच्या सरकारी शाळेची शेड हुबून गेली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. ही घडणूक घडली तेन्ना विद्यार्थी वर्गात आशिल्ले. शिक्षकांनी तांकां सुखरूप भायर काडलें. केपेंच्या उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारान कोसळिल्ले शेडीची पळोवणी केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगान स्वयं ह्या प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आशिल्ल्या कोर्सां खातीर परीक्षा घेवपा खातीर नवे फ्रेमवर्क तयार केले. हाच्या अंतर्गत आतां विद्यार्थ्यांक आपल्याच विद्यापीठांत स्वयं पोर्टावेल्यो परीक्षा दिवपाक मेळटल्यो. अंत्योदय अन्न येवजण रेशन कार्ड धारकांक सप्टेंबर 2024 म्हयन्यात फेब्रुवारी आणि मार्च म्हयन्याचो कोटा 13.50 रुपयाच्या दरान प्रति कार्ड 2 किलो साकर दितले. सवाय धान्य दुकान मालकांनी बेगिनात बेगीन आपलो साकर कोटा व्हरून अंत्योदय अन्न येवजण रेशन कार्ड धारकांक वितरीत करचो. रेशन कार्ड धारकांनी आपलो रेशन कोटा संबंधित सवाय धान्य दुकानांतल्यान व्हरपाक जाय. धान्याविशीं कसली कागाळ असल्यार रेशन कार्ड धारकांनी संबंधित मामलेदार वा नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याकडेन करची.